Masai loro sorvona, opore toyeda. Masai loro sorvona, dachivat nit kora, tasoma toyar kora. Takagil bai sorat. Deva cetaron gea, o boleto yeta, basai lolo sorvona, o boleto yeta, basai lolo sorvona, tachivat nit kora. Toyar kora, takagil bai sorat, deva cetaron gea, o boleto yeta, basai lolo sorvona, o boleto yeta, basai lolo sorvona. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय जिवीत नवसोर सोम्याची वाट तयार कोर. पातका वरवीं आमी देवातावन पयस वेताव. देखून आमच्या जिवितांत नवसोरणी करूंक देव आमकां आपयता आनी उपाय दिता. ही नवसोरणी करूंक संस्कार देवाचे उतर आनी सुमोर देवान आमकां दिल्या. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे जिवीत आमकां हे नवसोरणीचे वाटेर स्फूर्ती दिता. देवाक मानता तसले आमचे जिवीत करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. आयज पवित्र सभा खुर्साचो भाग्यवन जिवांव यांनी धर्मशास्त्री सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. ताणें खुर्साक वेंग मारली. आमच्या जिवितांत खोश त्रास आयले तेन्ना आमी देवाचेर घोडेक शीण केला. आमी जिवीत नवसोरपाचे प्रयत्न करूं ना. आनी ह्या सगळ्या पातकांचें देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवन सुद्दां कुवार मुरयेक सगळ्या देवरुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करा म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार ओगीच रावन आमची इंतेसांव बापाक उबारुया.
हांव म्हजे पोरजेक सा फ्रांसीस शावेराची इग्रोज भाटपाल आनी आवर लेडी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स चिपले ह्या दोनूय फिरगोजांक घेवन आयला तुमचे पासत पोरजे पासत मागता जाल्यार फादर जॉन मुंबयतान आयला ताचे पोरजेक घेवन 60 लोकांक घेवन आनी आमचे यान्नीक वेगवेगळे गांवचे जावं केरला जावं UK टावन आनी वेगवेगळे गांवचे तांची इंतेसांवां आनी आमची सगल्यांची इंतेसांवां बापा मुखार घालुया. बापा तुवें बागेवन जिवांक तुजे यान्निकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय. त्या मोगान तो खुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाकूच सोपुणायेन त्याग करूंक पावलो. खुर्सार मारलोल्या जेजूचो सोदां विस्वाशीपणी पाटलाव करून तुजे मोहिमेंत तुका सासनीक मुखी पळोवचें भाग आमकां फावो जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जे आतां राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. उज्या सारको एलिचा प्रवादी उठलो. आंगट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयतान उजो देंवयलो. एलिजा तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवन तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोड्याचे गाडयेन उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची स्रोत पडच्या आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून वचच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक. तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टाकोत जोडून मरून गेल्यान ती सगळीं सुभागी. देवाचें उतरें. आतांच देवाचें उतर आमी आयकलां ताचो जबाब हे परी. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडू दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडू दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तो आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो परजोड फाकोय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडू दी सर्वेस्परा. दरबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी पोतून ये. स्वर्गांत नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून दवर. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडू दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर तुवें बोलीश केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कधीच तुजे सोरची आमी कोडसरून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडू दी सर्वेस्परा. शुभ आत्मानाक उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. ताच्यो वाट्यो नीट करात
आनी आख्खे मनशाकून देवाचें तारण पळयतले. Sorvispo तुमचे सोवी आसू. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दोंगरावेले देवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारले, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय ताच्या हातांतलें सोंशें आसा. तेन्ना स्नानदातार जिवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस सोजमलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबण्यांनो, आयच्या दिसाचो विशय वाचपांचेर असो आसा, जिवीत नवसोर सोम्याची वाट तयार कर. नवसोरणी हें उतर आमी जायते फावटी आयकलां आसतलें. रिन्युवल जायते फावटी रेतीरांच्या घरांक रिन्युवल सेंटर म्हणून घालतात. जशे परी आमचो हांगा रिन्युवल सेंटर आसा, सेंट जोझफास रिन्युवल सेंटर. आमच्या काणकोण वचत जाल्यार शेळी, डिवायन स्प्रिंग्स, पोत्तोन आनी एक रिन्युवल सेंटर. अशें नवसोरणीची घरां. कित्याक त्या घरांनी रेतीर जातात आनी मनीस देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आपल्या जिविताचेर नियाळ करता आनी जिवीत नवसोरपाची पावलां मारता. साद्या उतरांनी नवसोरणी म्हणल्यार सुदारप, चेंज जावप. आनी हें आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत पयले फावट दिश्टी पडटा. जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारान एक व्हडलो मनीस जावंक सोदतालो, पारिसाच्या युनिवर्सिटीन तो शिकतालो, जाल्यार संवसारान व्हडलें नांव जोडपाची ताका इच्छा आसली, आशा आसली. पूण भाग्यवंत इनास दे लॉयला वरवीं ताणें आपल्याचीच नवसोरणी केली, एक यू टर्न मारलो. आतां संवसाराक नांव जोडूंक न्हय, पूण जेजूचें नांव वेता थंयसर पयस पयस गांवांनी परगटूंक ताची आशा जाली. आनी हें कशें जालें? जेन्ना भाग्यवंत इनासान पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां, कित्याक उपकारत जरी तर तुवें आख्खो संवसार जोडलोय आनी तुजो होत मोवी बाळलोय जाल्यार ही बोगोर बोगोर ताच्या काळजा मनांत रिगोयली. आनी ह्या उतरांचेर बोगोर बोगोर नियाळ करून न्हयच आपलो पूण सगल्यांचे आत्मे साल्वार करूंक तो देसा देसांनी पयस पयस गेलो आनी स्पेनाक सान रोमांक, रोमांक सान जापानाक, माकाव आनी शेकी गोंयांत हांव दुसऱ्याय गांवांनी गेलो, चायना वचूंक सोदतालो. बाबड्यानो, नवसोरणी सुदारप हें भायल्यान बेश्टेंच जायना. जायते फावटी आमकां दिसता म्हजी सासूमाय, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजीं भुरगीं, आवय बापूय ताणें आपलें जिवीत बदलूंक जाय. तीं सुदरत नात. आमी कितलें सांगलें तांकां, तीं कशींच सुदरनात. बाबड्यानो, तुजेर दल्लेलें आसा, तुकाच पयलो सुदारूंक, तुजेच भितर नवसोरणी हाडूंक. आनी नवसोरणी कशी येतली? आयची वाचपां आमकां एलिजा प्रवाद्याची आमकां खबर करतात. एलिजा प्रवादी एक व्हड प्रवादी आसलो. देवाच्या नांवान जायतीं विस्मितां करतालो म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत शीस एलिजा विशीं विचारतात. एलिजा परतून येवंक जाय अशें म्हणटात. पूण एलिजा सारकें काम आनी एकल्यान केलां म्हणून जेजू तांकां सांगून दिता. आनी कोण काय जायत? जोआ बातिस्त. जोआ बातिस्तान जेजूक वाट तयार केली. ताणें पयलीं आपल्याचीच नवसोरणी केली आनी दुसऱ्यांक जिवीत नवसरूंक
व्हडल्यान बॉब मारून तो सांगतालो आनी खरेंच ताचें उतर आयकून जायत्या जाणांनी तर आपलें मन जिवीत बदललें नवसरणी केली जाल्यार जायत्या जाणांनी ताका नाकारलो. आमी जाणां जोआ बातिस्ताक गोमटी कातरून जिवेशी मारलो आनी जेजू आपल्या विशीं सांगता. बाबड्यानू जायते फावटी आमी रावता की बेश्टीच अजापां घडटलीं, झाडार सायबीण माय दिसती पडटली, हांगा देव दिसती पडटलो आनी तेन्ना आमकां सांगतलो आनी तेन्ना आमी जिवीत बदलतलीं म्हणून. ना, पवित्र पुस्तक आमकां बगोर बगोर आमचें जिवीत कशें नवसरचें तें आमकां सांगता. आयज पवित्र सभा सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता आनी तो अशें म्हणटा, द सोल must empty itself from all creatures to be filled with God. आमचो आत्मो सगळ्या संवसाऱ्या वस्तूंचो, संवसारी मनशा कडलो खाली जावपाक जाय आनी ताचे भितर देव रिगूंक जाय. आनी ते पासून बाबड्यानू जो आमचो जुआंव खुर्साचो अशें म्हणटा की आमी वी हॅव टू बी डिटॅच्ड. आमी संवसाराच्या वंदवण्या संवसाराक आमी डिटॅच आसूंक जाय, पयस आसूंक जाय आनी जेजूक आमी वेंग मारूंक जाय. आनी तेन्ना की आमच्या जिवितान नवसरणी येतली. म्हणटच नवसरणी भायल्यान बेश्टीच येवची ना, हाणेन बदलूंक जाय, सरकारान अशें करूंक जाय, ताणें करूंक जाय. नवसरणी आमच्या दर एकल्याच्या काळजांतान सुरू जातली. जेन्ना हांव म्हाकाच नवसरता तेन्ना संवसार नवसरूंक म्हाका सोंपें जाता. आनी हेंच भाग्यवन फाशी शावेरान केलें. पयलो आपल्याकूच नवसरलो, आपलोच आत्मो साल्वार केलो आनी ते सगल्यांचे आत्मे साल्वार करूंक देसा देसांनी तो गेलो. मागीर ताका संवसार बदलूंक मेळलो. पूण पयलीं आपली नवसरणी. म्हणटच बाबड्यानू आमच्या हातान सगल्यांच्या दल्लेलें आसा. पयलीं आमची नवसरणी करुया, जिविताची नवसरणी करुया आनी तेन्ना आमी जेजूक मेळूंक बरे भाशेन तयार जातले. जेजू खरेंच आमच्या नितोळ काळजान येतलो. थोड्या दिसांनी आमी नातालांची परब समारंभ केल्या. हो जेजू तर आमच्या काळजान खरेंच येतलो जाल्यार बरें कुमसार करून आमच्या जिवितान कितें वायट आसा तें भायर काडूंक, एक बरी जिविताची नवसरणी करूंक आमकां देवाचें आदार, देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या जिवितांत तो नवसरणी जातली आमकां देवाच्या आदाराची आनी कृपेची गरज. हे वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी ल्हानविकायेन ताचे मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवान आपणाक मागल्यात म्हूण वळखून घेवंक आनी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्याक नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलेपणाचें जिवीत सोडून आनी भेदभाव करिनासतना सगल्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोन आयकून घे. बागीवन फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी उर्बेन शुभ वर्तमानाचे परगोटना जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोन आयकून घे. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमचे ओत्मीक तयारेक आमी अदीक म्हत्व दिवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां
एकल्या रुगीत रावन आमची दर एकल्याची इंतेसांवां आमची मागणी आमच्यो गरजो भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन जेजू मुखार घालुया. सा फ्रांसिसाची इग्रोज भाटपाल आनी क्रिस्तांवांचो आलाशिरो इग्रोज चिपले आनी मुंबयची भाव भयणां आयिल्लीं आसात आनी आमी सगळ्या वेगवेगळ्या गांवचे हांगा हाजीर आसात. जायत्यो आमच्यो गरजो, जायती आमची मागणी, आमची हुस्के. आमच्या गांवांत जायतीं पिडेंत आसात, जायतीं कश्टवतात, हांगा आसात आनी परदेसांत आसात. सुर्गींच्या बापा, आमच्यो दर एकल्याच्यो गरजो, आमची मागणी, आमची पिडा, आमचे कोश्ट, आमचे त्रास आमी तुज्या हातीन घालता. आमच्या मागण्यांक कान दी. हे मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. Amen. म्हज्या बाबण्यान म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदाद देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोमीक आमच्या नक्के पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोणवड्या बापा, बागेवन जिवांचो उगडास करून खुर्सार जेजून भेटयल्ल्या बलिदानाच्या समोरमान आमी आतां भोक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटोन तुजे कशे परमोणे खुरसायल्लें आमचें जिवीत दिसपट्टी तुका मोगान भेटोवंक ह्या बलिदानांतली आमकां गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोरवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकेळ मुनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान पुत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povin, 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 Arazzo, sorvespor tos. Povin, 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 Arazzo, sorvespor tos. Sorganizo sarbolia, Tuchas vojbova. Zorganizo sarbolia, Tuchas vojbova. Usorgis, 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 tu caso isor. Sorves por acinavis, eta ta casos.
ताची नावी येता ताका उसुर्गी तुका सोयीसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगोटुया. जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता. तुझे पुनोची वोटपण आमी पोरगोडटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नेरी आनी सिमाओ आमच्या गोवली बापांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्यान समेस्तांक तुजे परजोर मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समस्यांचे देवा कर म्हूण आमी मागता. आंकवर मरिये देवाची माय सांगाती, भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर्वकाळी तुका मानवेल्यात. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी आमचें जिवीत पयलें नवसरूंक आमकांच ह्या संवसारांतलीं खाली करूंक आनी देवाक आमचे भितर भरूंक जेजून शिकयलें मागणें बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस.
आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दुतांक म्हणलें, तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुमयात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला ताणें कुमन्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्या घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचो सुमी आमचो धुनी आमच्या काळजांत आयला. आपले कृपेन ताणें आमकां बोल्ल्यान आमच्या जिवितांत
सोबार बेसांवां ताणें वयतयल्यान ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणी आतांच शेवलोल्या आमच्या सोम्याक आर्गां आनी दिनवास दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागयोन जिवांच्या जिवितान विचित उजवाडान खुर्साचो गूट तुवें आमकां ओळखूंक दिलोय. ताचो उगडास करून खुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणान आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां गोठाय दी आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सर्व मनशाची सोडवणेची ओळख आमच्या भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयज मिसाची भेट समारंभलेल्या पाद्री फ्रेडी लोबो हाका आनी भाटपाल चिपले हांगासरल्या फिरगोसकारांक तशेंच बलिदानांत वांटो घेतलेल्या हेर याज्ञिकांक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कुमसाराचें पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. टुडे देर वील बी अ मास इन तामील एट 12:15 PM. तशेंच सांजे 6:15चे मिसाचेर बिशप आग्नेलो ग्रेशियस अपोस्टोलीक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जलंधर डायसिस येजमानपण चलयतलो. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो 3रो आयतार. फाल्यां दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. देर वील बी अ मास इन मलयालम एट 12:15 PM टुमॉरो. तशेंच वेस्ट आफ्रिकेचे 2 बिशप विक्टर निदोने आनी बिशप जां पेरे बासीन 6:15च्या इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवाधर्माच्या पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिका कंट्रोल रुमांत थावन त्यो तुमी घेवच्यो. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आनी सोर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याच क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदेन ते शांती पावोय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे
बापाक वाखाणटाव आमेन.